हरिकांत तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचें उतर आमकां माथेव समांजेल 25वा अध्याय 30 आनी 1 तावन 40 आनी 6 म्हणसर मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 31 to 46. मनशापद सगळे देवतूत सांगत आपल्या महिमेंत येतस आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी समेस्त परजां ताचे समोर जमो जातल्यो आनी गवळी बोकड्यांक बकऱ्या तावन वेगळीं करता तशें समेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळीं करतलो. बकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आमच्या दाव्याक रावयतलो. उपरांत उजव्याक आसलेल्यांक राय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेलो न्हू. संवसाराच्या आरंभात हांव तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें राज्य तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हिसोंक दिलें, हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली, बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तवळ बागेवंत आनी ताका जाप दिवन म्हणटाले, केदळ सोम्या आमी तुका भुकेल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें, केदळ तुका ताणयल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोंक दिल्लें, केदळ आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोंक दिल्लें, केदळ तुका आमी पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, वसा म्हज्या दोळ्या मकले शिराप पडलेल्या न्हू देवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यान. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना, हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना, हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना, पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात. तवळ तेय ताचे लागीं विचारतले, केदळ सोम्या आमी तुका भुकेल्लो वा ताणेल्लो देखुल्लो, परको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो पळयल्लो आनी आमी तुजे कुमके घेवंक ना. आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो, सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी हे वेतले ससनाच्या केस्तेक पूण भाग्यवंत वेतले ससनाच्या जिविताक. हांगा आज सोमी आमकां सर परजांची जडती जावचे विशयांत आमकां उल्लेख करता. हर एका मनशांत ह्या संवसारांत एक दीस मरूंक आसात. तूं कितलेंय तूं बरेंपण कर, दान धर्म कर, हे सगळें तुकाच तूं ओपून दी जाल्यार तुका एक तुज्या जिवितान मरण म्हणलें आसा. वो मरण म्हणलो शब्द कोणाच्यांनी पुसून काडूंक जायना, या कोणाकच तें कॅन्सल करूंक जायना. देखून आमकां एक खंडीत ह्या जिवितांत एक कशें जल्म म्हूण म्हाका आनी तुका मेळ्ळो तशेंच मरण म्हणनी म्हाका आनी तुका खंडीत जावन मेळटलें. देखून मरणाक आमी भिवचें न्हय, आमी तयार रावूंक आज जेजू आज आमकां आपण दिता. जर आमकां दोळ्यांक दिसता आसतना मस्त दिसाक कितलीं बरीं कामां करच्याक आमच्या बागलार हाडून अवकाश घालता देव. जर ते अवकाश तूं उपयोग करनाय जाल्यार ह्या निमाणें कितें सांगलें म्हळें तेंत उतार त्या मनशांक लागू जातलें. जर तुका मेळिल्ले अवकाश जावंक पुरो ते समाजेंत, जावंक पुरो तुज्या पिरगेचेंत, जावं तुज्या वाड्यान, जावंक पुरो तुज्या कुटुंबांत, जावंक पुरो तुज्या शेजारा अवकाश मेळटना ते कोण ते ये जात धर्म खंयचीय पळयनाका, तांकां तुजो गरज आसा जाल्यार खंडीत तांच्या गरजांक तूं पाव. ते जाला देवी तें केल्लें कितें म्हूण तुका वळखून काण घेतलो आनी ताचें इनाम तुका दितलो म्हणटा. कशें आमी इल्लेशे पयशे गळोवन घे निकालन घे बँकान दवर आमच्या मुखल्या दिसांक या आमच्या मुखल्या दिसपट्या ग्रासाक म्हणून इल्लें तरी जमोवन दवरता गे. तशेंच सर्गींच्या राजाक आमकां वचोंक आसा जाल्यार थंय जायती आशिर्वाद आमी जोडून दवरचे म्हणून जेजू आज आमकां सांगता. जोडून दवरची कशें आमी क्रेडीट करचें दुबळ्यांक बरें करचें, गतादारणांतल्यांक आसरो दिवचो, अनाथांक विधवींक तांच्या गरजांनी पावचें, बंदेंत आसलेल्यांक भेट करची, आनी तीन जियेतल्यांक नितीच्या वाटेक परतुचें. देवाचें उतर
बरगड करचें आनी जायतीं बरीं कामां आसात, जायतीं बरीं कामां आसात. हर एक दीस ते अवकाश तुज्या जिवितांत मेळटात ते हर एकल्याक दिता तो. तुका करूंक मन आसा जावंक पुरो या मन ना जावंक पुरो, पूण हे अवकाश तुज्या जिवितांत हर एक दीस सकाळीं उठल्या उपरांत राती न्हीद येवच्या उपरांत जायते अवकाश तुज्या बगलार आसतात. तुका करूंक जाता जाल्यार करयेत आनी सर्गींचे राज तुवें जोडयेत. देवान तयार केल्लो तो मुकुट तुवें जोडयेत. सांग पावल सांगता, म्हजी धांव हांव धांवला, म्हजें काम हांवें बऱ्या तरेन केलां. आतां म्हाका एकच आशा, देवान जोडलो मुकुट जोडचो. देखून हर एकल्याक आमच्या संवसारांत जर आमी आमचेंत म्हणलें स्वार्थ विसरून निस्वार्थ तरान लोकां खातीर जियेता जाल्यार खंडीत आमकां तयार केल्लो मुकुट आमी जोडूंक पावतले. हांव जर स्वार्थी जावन जियेता जाल्यार आमचेंत कंपाउंड, आमचेंत घर, आमचेंत तितलेंत पुरो म्हणून आमी जियेता जाल्यार खंडीत त्या राज्यांत तें अवकाश आसचो ना. तें क्लियर जेजू आमकां सांगता. तें उतरां आयकल्यार पुरो आमी पळया. थंय सांगता सगळे निमाणें तो सांगतलो आनी एक जें कितें म्हज्या अतील अनुभवा मदलें एकल्या केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी वेतले सस्नाच्या क्यास्तीक आनी भाग्यवंत वेतले सस्नाच्या जिविताक. देखून आमकां जायते अवकाश दिल्यात मोगाच्या भाव आनी भयणी. आमकां दिल्लेले अवकाश आमी उपयोग करया, बऱ्यांक आमी उपयोग करया. आमकां मेळ्ळेले जावंक पुरो ते दुडू, जावंक पुरो ती आस्त बदीक, जावंक पुरो कितें आमच्या जिवितांत देवान दिलां तें बऱ्याक उपयोग करया. ताचे तावन आमी बरें इश्ट जोवन कान घेवया. आनी तिसो तो कारबारी पळय, ताणें लास्ट घडये ताका राजतावन भायर घालता आसतना ताणें कितें गरजेचें म्हणून आणि तिचो कारबारी लास्टाक ताणें ताच्या फायद्याचें पळयलें. ताणें ताच्या अधिकार आसतना ताका जाय तितले इश्ट ताणें जोवन कान गेले. कित्याक म्हळ्यार ताका भायर घाल्यार कोणाच्या घरा म्हणून वचून रावी येत नाही, तसो दिसपरतो ग्रास काडी येत नाही. कसली आलोचन पूण देव सांगता, देव त्या मनशाक सयत मानवलो. कित्याक संवसारांत ताणें इश्टगात जोवन कान गेली, बऱ्यांची इश्टगत जोवन कान गेली. देखून म्हाका आनी तुका जायते अवकाश आसात, जायते आमी इश्टगत जोवन कान घेत. आमचे थंय आसलेल्या बऱ्या करण्या वरवीं हर एकल्याक बरें मन आसा, बरें काळीज आसा. बेश्टे आमी तो तशें अशें म्हणून सांगता, पूण हर एका मनशा तें बरेंपण आसत. देव ताचें तें आसलेलें बरेंपण पळयता, मनीस मात्र ताचें तें आसलें वायटच पळयता. जर वायट पळयता जाल्यार हांगा निमाणें कितें आसा. मनशाच्या जिवितांत तुज्या कुटुंबांत, तुज्या भावा कडेन, भयणी कडेन, तुज्या घोवा कडेन, तुज्या बायले कडेन, तुज्या भुरग्या कडेन वायट बिलकूल पळयनाका. मगच्या भावाने वायट तें बऱ्याक परिवर्तन करची देवाक सकत आसा. एक दीस सगळें परिवर्तन करून देव तुमकां बऱ्याक पडशें करतलो. पूण त्या मनशां थंय आसलें बरेंपण पळया आनी ताका वयर उखला, ताका आदार दिया. खंडी जावन देवान आमचें तें आसलेलें बरेंपण पळोवचें. जर वायट पळयत जाल्यार आमी जिवंत आसा हांगा. साध्य आसा की आमकां संवसारांत जिवंक साध्य ना, पूण देवाची दिस्त तितली नितळ, नित्य, निर्मळ आनी तो बरें मात्र पळयता. आमचें तें वायट पळयना. तो आसूं दी एक दीस नाल्यार एक दीस बरो जातालो म्हूण सांगता. गंडीत जावन आमकां जायते अवकाश मेळ्ळ्यात आनी जायते अवकाश देव आमकां दिते आसा. ते अवकाश आमी कान घेवया आनी ते बऱ्याक उपयोग करया आनी जेजूचो पाटलाव करया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आम बक्षिता. तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरी कृपेन बरलेले समितीचे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जी गोश्टीन जेजो भाग्यवंती बरी देवाची माय आमा पिया खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.